वर्साचो सादो खाळ, तिसरें सातोळें शुक्रार. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान, अध्याय 4 वळी 26 ते 34. जेजून म्हटलें, एक मनीस आपल्या शेतान बी वोपता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बेगीर लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपल्यो हस्तगी फळ दिता. पयलो पालो, मागीर कोणशी, आनी शेकी कोणशीभर गुलगुलीत गोठो. आनी पीक जातूच लुवणी पावली म्हूण देखतूच रोखडोच तो कोयती लायता. हे परी देवाचें राज. त्या भायर ताणें म्हटलें, देवाचें राज कित्याक सर करुया, वो कसली वापर घालून ते चितारुया. ते सासवाच्या कोणया परी. तो जमनीर वोपता तेन्ना संवसारान आसा तितल्याय बिया परस सुपुल्लो, पूण वोपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगळ्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो खांद्यो फुट्टात की अंतराळावेल्या सुकण्यांक ताचे सावळे तळा आसरो घेवंक जाता. तांच्यान आयकून घेवंक जाता तसल्या साबार वापारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वापारी शिवाय तांचे कडेन उलयनासलो, पूण कुशीनासतना आपल्या शिसांक सगळें फोडून सांगतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.